Genesis A19. Misachibet surusatha amisognito yarasauya amsoya degabitor sorta amisognio kadiuya amsoya degabitor sorta amisognio kadiuya. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एक वोट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, जिवितांत आमच्या कश्टां वावरांनी आमच्या साद्या जिवितांत जेजूचेर नदर धरूंक आयचें शुभ वर्तमान आमकां उडास करता. पेद्रू जेजू लागीं मागता आपणाक दर्याचेर ताचे भाशेन चलोवंक संदी दी म्हणून. पूण जेन्ना जेजू वेली नदर कुशीन काडटा तेन्ना तो बुडूंक लागता. आमच्या कश्टांत लोगदांनी आमच्या जिविताच्या आठाविट्यांनी आमची नदर त्याच जेजूचेर आसूंक आयज आमकां आदारण करपा मागुया. हेचे मीस भेटयता एंथनी फेर्नांडीस दिनवासनेच्या मनान ताच्या इंतेसामा बसत आमी मागुया. तेच बरोबर आयज जी कोण आपलो वाडदीस समारंभता तांचे पासत आमी मागुया. आनी मिसाचे भेटेक फावो ते मनान तयार जावंक आमची पातकां उडकून घेवन सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सर पोरविदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळ्या सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ते पासत मागीर सदांच वार मेरेन सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर परिदा देव आमची काकूत कर आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थया. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव. तुका उलो मारतल्यांक सदां दुराबायेन वागय. तुवें आमकां रोचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता हांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. झेडेकिया जुदाचो राजा आसलो. ताचे राजवटकेचे सुरवातेक 4थ्या वर्सा 5व्या म्हयन्यांत आजूरचो पूत हानानाया, गिबियन गांवचो प्रवादी, याज्ञिका हुजीर आनी सगळे पोरचे मुखार सर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरमियासा कडेन असो उलयलो. दळबराचो सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता. बाबिलोनियेच्या राजाचे जू हांवें मोडलें. 2 वर्सां मदें सर्वेस्पराच्या मंदिराची आयदनां हांव परतून हाडटलो. ही आयदनां नाबुकदनेझरान बाबिलोनियेच्या राजान ह्या जाग्यावेली वेली. जुदाच्या राजाक जेकोनायाक, जोकींच्या पुताक
आनी बाबिलोनीक वेल्ल्या जुदाच्या सगल्या निर्वाशांक हांव पोत्तून हाडटलो. अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. बाबिलोनीच्या राजाचें जूं हांव मोडूंक वेता. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत याज्ञिका हुजीर आनी सगले पोरजे मुखार जेरमियासान हानान्या प्रवाद्याक जबाब दिवन म्हणलें, अशें जावं, सर्वेस्पोर अशें करूं. तुवें बाकीत करून सांगलाय तितलीं उतरां सर्वेस्पोर शार्ती पावो आनी सर्वेस्पराच्या मंदिराची आयदनां आनी सगल्या निर्वाशांक बाबिलोनियेंत तावन परतून ह्या जाग्यार हाडूं. तरी पूण तुजे आनी सगल्या पोरजेच्या कानांत आतां सांगूंक वेता तें उतर चिंतान आयक. मागातावन तुजे आनी म्हजे आदी जे प्रवादी येवन गेले ताणें सोबार देसांचेर आनी व्हड व्हड राष्ट्रांचेर आड झूज, बूक आनी पिडा येतली म्हूण बाकीत करून सांगलें. पूण कोण एकलो प्रवादी शांती येतलो म्हूण बाकीत करता जाल्यार ताचें उतर खरें जाता तेन्ना मात सर्वेस्परान ताका खरेपणी धाडला म्हूण मानून घेवंक जाता. तेन्ना हानान्या प्रवाद्यान जेरमियासाचे मानेर जू आसले ते काडले आनी मोडले. उपरांत सगले पोरजे मुखार हानान्यान म्हणलें, सर्वेस्पोर अशें सांगता, 2 वर्सां उपरांत हे भाशेन नाबुकदनेझर बाबिलोनियाच्या राजाचें जू हांव मोडटलो आनी सगल्या राष्ट्रांच्या मानी वेले हांव तें काडटलो. उपरांत जेरमियास प्रवाद्यान आपली वाट दवरली. जेरमियासाच्या मानेवेले जू हानान्यान मोडल्या उपरांत सर्वेस्पराचें उतर जेरमियासाच्या कानार अशें सादलें, वच आनी हानान्याक अशें सांग, तुवें लांकडाचें जू मोडलें. बरें आसा, आतां हांव ताचे सुवातेर लोखणाचें जू करतलो, कित्याक दरबाराचो सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, बाबिलोनियाच्या राजा नाबुकदनेझराची चाकरी करूंक हे सगल्या राष्ट्रांचे मानेचेर हांवें लोखणाचें जू घालां. ती ताच्या ताब्यांत आसतली. हांवें ताका रानवट मोनजाती पर्यंत दिल्यात. जेरमियास प्रवाद्यान हानान्या प्रवाद्याक सांगलें, आरे हानान्या, आयक, सर्वेस्पोरान तुका पाठोवंक ना आनी तुका लागून ही पोरजा खोटेपणान सोत मानता. म्हणटच सर्वेस्पोर अशें सांगता, हांव तुका पृथुमेलो वेलो काडून उडयता. ह्या वर्सार तूं मोडटलोय, कित्याक तुज्या उतरांनी तुवें सर्वेस्पराचेर कोलपूंक शिकयलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. फोटकिऱ्या मार्गावेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी समूर्त म्हाका शिकय. म्हाका दिल्ले विस्वाशीपणाचें उतर काडूं नाका, कित्याक तुज्या निवाड्यांचेर हांव पातयेवन रावलां. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्या भोगतांक तुजी खोशी मानून घेतल्यांक म्हजे भोंवतणी एकठांय जावं दी. तुज्या नेमान पोरमोणें चलून काळीज म्हजें पातकावीण जावं दी. तेन्ना म्हाका लॉज भोगची ना. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा.
नोश्टे मनीस म्हजी वाट लावंक दोडे मानतात तोरी आसतना म्हजें ध्यान मन तुजे कोशेचेर आसा तुज्या कायद्याक पाठ करूंक हांव चलोना कित्याक तूंच म्हाका तांची समजणी दिताय जबाब तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा उद्गार सर्वेस्पराक जोय जोय उंड्याच वरी न्हय पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता सर्वेस्पराक जोय सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सौम्या लोक जेवून दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक ओड्यार चडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडी वचूंक लायली लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो 3 सन जातोच पर्यान आपूण एकलोच थंय आसलो पूण ओडें भायर दर्यांत पावून लारांनी बडोवतालें कित्याक पोरतें वारें मारतालें रातीच्या 4थ्या पारार जेजू दर्याचेर चलून तांचे सोंशें आयलो आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भिवन ताणें बोब मारली पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हळें धीर धरात हांव तो भिवू नाकात पेद्रून पोर्तिपाळ करून म्हळें सायबा तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजें सोंशें येसो कर जेजून म्हळें ये तेन्ना पेद्रू ओड्यावेलो देंवन जेजू सोंशी येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो बोब मारून ताणें म्हळें सायबा म्हाका वाटाय आनी रोखडोच जेजून आत पावोवन ताका गोट धरलो आनी म्हळें होलक्या विस्वासाच्या मनशा कित्याक म्हूण डुबावलोय आनी ते ओड्यार चोडटात म्हणसर वारें थांबलें ओड्यांत आसले तांणी ताचे मुखार सरपटून म्हळें खरेपणी देवाचो पूत तूं आनी पेले तोडी पावतच तो जेनेझारेत मुळकांत गेले त्या गांवच्या मनशांनी ताका वळखतच चारूय कडेन सांगून धाडलें आनी समेस्त वायटाकारांक ताचे सोंशें हाडून ताच्या आंगोस्त्राचे देगेक तरी हात लावंक दी म्हूण ती ताचे लागीं मागताली आनी हात लायलो तितलीं सारकीं बरीं जालीं जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता भाऊ भयणीनो एके गोणीची नदर आमी पळय जाल्यार ती पयस गोण जायते वयर उत्ता पूण तिची नदर श्रेश्ठ आनी सारकी एक फोकस्ड म्हणलेल्या भाशेन तेच बरोबर कोणाय आमी एका मनशा लागीं विचारलें जाल्यार जाचें काम एका फॅक्ट्रीन मशिनाचेर आनी तें कितें तर खातोरपाचें आनी ताच्या हाता वरवीं हो त्या मशिनाक ही वस्त दिता जाल्यार ताची नदर त्या मशिना वयली ताणें काडूंक जायना ही नदर थीर ताची फोकस्ड आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता जेजू उदकाचेर चलून येता तो पळयता आनी पेद्रू म्हणटा तूंच जाल्यार सायबा म्हाकाय चलून येवशें कर पेद्रूक जेजू ये म्हणटा आनी पेद्रू चलून वेताना जेन्ना उदकाक पळयता वादळ पळोवन तो भियेलो आनी बुडूंक लागलो जेजूक पळोवन चलतालो तेन्ना तोय उदकार चलतालो
पूण जेन्ना जेजूची वेली नदर ताणें कुशीन काडली, वादळाचेर आनी उदकाचेर नदर पडली, तेन्ना तो बुडूंक लागलो. बाबडी न्हू, जेन्ना आमच्या जिवितांत प्रश्न येता तेन्ना आमी प्रश्नाचेर नदर मारता वो जेजूचेर नदर मारता. जेजूचेर नदर मारून चलतना आमचो प्रश्न ल्हान जाता. Our God is bigger than the problem. म्हणटच ही नदर जेजूचेर आसूंक गरज. आनी जेजू आमकां आस्वासन दिता तें सासणाचें ताचें. तो तर सांगता आमकां भिवू नाका म्हूण, जाल्यार सासणाचें. ह्या दिसांनी वर्तमानपत्राचेर जायते फावटी आमच्या मुख्यमंत्र्याची ही ओळ असली येताली, भिवपाची कसलीच गरज ना. आनी दुसरी वर्तमानपत्राचे बरोवपी म्हणटाले आतां भिवपाची गरजूय आसा. दोनूय स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्टरी. पूण जेजूचो हो स्टेटमेंट केल्लो तो जेजून, हांव तो भियेनाका हो सासणाचो. आनी जेजू न्हयच फकत आपल्या उतरांनी, पूण जेजूक पेद्रूक आपणाचें आस्वासन दिवन म्हणटा, म्हाका आत दी. रोखडोच जेजून आत पावून ताका घोट धरलो आनी ताका वाटायलो. बाबडी न्हू, जेजून न्हयच फकत पेद्रूची भायली नदर नीट केली, पूण ताका ताचो भावार्थ आसलोलो, ही भावार्थाची नदर ताका दिली. जितले फावटी जेजू आत लायता, दुसऱ्यांक बरें करता. जायतो लोकांक जेनेझारेत मुल्कांतूय घेवन आयले आनी तांकां ताणें आत लायलो आनी बरें केलें. पेद्रूक ताणें आत दिलो. ह्या जेनेझारेत लोकांक थंय ताणें आत लावन बरें केलें. जेजूचो आत लागप म्हणल्यार आमी बरीं जावप. म्हणटच जेन्ना वादळ मोड जिवितांतलें येता तेन्ना सायबा आमकां वाटाय म्हूण आमी मागुया. सायबा तुजे पेकवणेचो आत आमकां लाय म्हूण मागुया. आनी आमची भायली नदर जेजूचेर दवरता तेन्ना भावार्थाची नदर अदीक जेजूचेर दवरूंक आमी वावरुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचनार आमी तुका दिनवास आनी उदारपणान आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचनार आमी तुका दिनवास आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सरो आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. म्हज्या बाबा पडिल्लो म्हज्या तुमचें बलिदान सर बलिदान बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मना खाली मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रार्थया. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां मोपलोलें बलिदान जावंक निर्मी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवास दिया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदिदार आनी सासणाच्या देवा सर्व कडेन सरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी स्वर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाकाणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं.
स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सय उंचर्गी तुका सय सय बापा करसू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सतत विचारी ताणें उणो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आपलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात दुसरो उद्गार दिवन बाबरताचो गूट परगटुया सुमया जेजू आमी हो उंडो खाताव आनी कावसेतलें पियेताव तितलेय पावटी तूं वैभवानी सोर आमी तुजें मोडून परगटाव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कुडां रगत शोधले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या उर्वी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकलत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखार मोडपणाक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता अकवार मेरे देवाची माई संगाती भजन धरून दुतांनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदनान वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन बरोबर म्हणे आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र आसा तुजें राय सारका यो तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी जावं आमचो दिसपतो गिराय सेसांका दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळे पडूं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुरींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशनात रेखता तर आमकां तुजी उदार कृतीन सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्तांतल्या तुज्या दोन दुतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सभे आसूं तुमचे सभे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूट कर देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूट कर देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी हो सो जेजू जाका अधिकार आसा वाऱ्याचेर आनी सगळ्या सैमाच्या वस्तूंचेर आनी आमा समेस्तांचेर होच जेजू ह्या वेळार आमच्या आदाराक पावता होच जेजू ह्या वेळार आमकां आत्मीक गोठायेन भरता ताच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हाजे भितर
म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थना. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवानान गोठायन भरल्याय. सर्गीच्या वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गाण्याचो E2 आमी दुसरो श्लोक गायतला. Argatuka somia, argatuka donia, argatuka, argatuka, atani sasna. Nimania tia jeonar hoyodno godloi, Moshe taron korchak bapak peton diloi, Sasnaच्या mornan tulo maka tu verakloi, Tori maka favonoi, somia favonoi, Tori maka favonoi, somia favonoi. Argatuka somia, argatuka donia, argatuka